संतोषाची बोबाट मारा सोमे जानांगानो अर्गांदिया दिनवासुया देवाक सर्लोकानो संतोषान बोबगाल पृथ्वीये सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्हासा गीत गाऊन मानाक ताच्या संतोषाची बोबाट मारा सोमे जानांगानो अर्गांदिया दिनवासुया देवाक सर्लोकानो. सुमेस्तमी बसया मोगाचेनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता. सांजूद उता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां हरी एकल्याकी मोगाचो येवकार मागता. आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या प्रियासात विन्सेंट सेरा निड्डोडी अर्गां जावन तशेंच अर्गां जावन एन निकोलासो बळकुंजे जॉन्सन रीना मिनेजस खारकल रीना पिंटो शिरताडी स्टॅनी क्रास्तानी कोटाम शिरताडी मेरी मिनेजस पालिमार सल्वादोर मेंडोन्सा हिरगान राइनल आणि रीनल मेंडोन्सा बेळमान नॉर्बर्ट डिसोजा निकुटाम मुदरंगडी वलेरियन मेविस डिसोजा मुंबई स्टेला मिरांदा मुंबई विन्स्टन पिंटो मुनकोर नॅन्सी फर्नांडिस बजपे रेखा कुशी डिसोजा पानीर फ्रांसिस कार्डोजा निकुटाम मुंबई आरोनो केंचने केरे जेसन नजरेत पेरमोदे प्रत्येक तेसां बसोन मीस पेटयतात. करिश्मा विनोला डिकोना बऱ्या भलायके खातीर एंथनी रिटाराना बेळमान नेल्सन डायसन कुटाम बहराइन फेल्सिटा जॉयलिन बोळकुंजे प्रवीण जेनेवी फर्नांडिस मिलाग्रेस हर्मन जॉन मुदरंगडी वीडा सल्डाना पलाडका कुटुंबान देवदीन जाल्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. वलेरियन डिसोजा मुंबई देवदीन मागदलेन डिसोजा आत्म्या बसोन मीस पेटयता. वलेरियन डिसोजा मुंबई देवदीन एलियास डिसोजा आत्म्या बसोन मीस पेटयता. वलेरियन डिसोजा मुंबई देवदीन रोनाल्ड डिकोसोजा आत्म्या बसोन मीस पेटयता. लीना जेस थावरो वामन जोरो देवदीन मेरी एंड जोरोम डिकोस आत्म्या बसोन मीस पेटयता. लीना जेस थावरो वामन जोरो ह्या सर्व तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची तेसावां मागणी सुमयाच्या पांयान तळा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी समर्पण करया. सुमयाचो आदार ताजी कृपा ताजी ससाय आज आमी विशेष तरान मागोवन घेवया. मोगाल भवन आनी भयणीनो आज हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात. मानादी बाप रोशन डिकोना गांवांत ते पुत्तूर बिरगजीचे सबारी गजनी सहायक विगा जावन सेवा दिल्ली. आतां प्रस्तुत आमच्या मंगळूर DSC YCS YSM केंद्राचे डिरेक्टर जावन सेवा दिवन आसात. पदरापाच्या पयलें हांगासर आयला. आज परत तांचे लागीं विचारले वेळार मोगान कुशीन ओपोवन आमचे संगी आसात. आयचे भक्तीपण ते चलोवन व्हरतात. तेन्ना तुमच्या सुमेस्तांच्या दरपेन पदरापाक हांव मोगान स्वागत म्हणटा. जोरान ताळयो दी हांगे पदरापाक एक बडी. तशेंच आमचे सांगता सैरे जावन पदराप आसात मानादी बाब वलेरियन साल्डाना किरेम पिरगजीचे रजेर ते आसात गांवांत. आज आदले बटी हांगासर आयिल्ले. आज परत आमचे संगी आसात. ह्या मिसाची 6 भेटोवणी करतात. पदरापा खातीर विशेश तरान मागया. तांच्या भलायके खातीर तांकां ऑपरेशन आसा पांयाच्या गांठीचें सगळें बरें जावचे खातीर सुमयान तांकां गूण करच्याक सुमयाची सकत तांच्या कुडीन वालच्या खातीर आज आमी विशेष तरान तांचे खातीर ह्या मिसा वेळार आराधना वेळार आमी मागया. आनी पदरापाकी तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज आमी विशेष तरान पिडेस्त तांकां खातीर मागता. कित्याक की म्हळ्यार आज व्हडल्यो व्हडल्यो पिडा मस्तो आसात. पूण ताचे की चड ह्या दिसांनी ताप शेळ खोंकली मस्त जाणां कश्ट जातात. मोगाचें हांगासर ह्या पवित्र तळा मस्त जाणां भुरग्यां खातीर व्हडां खातीर मागोवंक वेतात. मस्त आमच्या वातावरणाची बदलावण जाल्ल्या वरी जावंक बरो. विविध तरेचे पिडा लोक कश्ट जाता. त्या लागून सकट लोकांक सुटका मेळच्या बरी भलायकी मेळच्या खातीर आज आमी विशेष तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. सकट आमी उबे रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोम्याच्या पांयांतळी आमी सांगता जमल्या. सांजूत देवा मुखांत
देवान आमचेर वतल्ल्या हर एका बेसांवांचो उगडास काडून ताका अर्गां दिवच्याक आनी सांगतास आमची मागणी प्रार्थना जुदा मुखांतर देवाच्या पांयातळी समर्पण करच्याक आमी हांगासर आसा. आसा विशेष करून सोम्याच्या येण्याक लागशिल्ली तयार आमी करता आसतना तोच ह्या संवसाराक जल्मोन येवचो जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत जल्मोन येवं दी आनी तो बसयलेलें तेंचं बरेंपण शांत समाधान आम्हा सोमेस्तांक सर्व लोकांक फावो जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आनी प्रत्येक करून आज आमी विशेष करून पिडेस्त भाव भयणी खातीर प्रत्येक करून ह्या नोवेना वेळी मागता आसतना आमचे खातीर आमी मागया. ल्हान व्हड पिडेनी आमी कश्टून आसा. जायतो लोक प्रत्येक करून ह्या कॅन्सर पिडे मरिफात कश्टून आसच्या लोकांनी तांच्या तेसांवा खातीर बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक विचारलेलें आसा. न्ही मात तांचे खातीर बगार सर विविध रितीन पिडेनी कश्टून आसच्या हर एक आमच्या मोगाच्यांचो कुटुंबाच्या सद्यांचो ह्या मिसा वेळी आराधना वेळी उगडास काडटा आसतना देवाची विशेष सकत तांच्या कुडींत वाळोवन दी. बऱ्या भलायकेचे देणे आम्हा सोमेस्तांक सर्व लोकांक फावो जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी विशेष करून आमचे प्रार्थना जावं. ही मिस देवाक मानता तसलें जावन पेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांचो एक घडी उगडास काडया. देवालाचे काकुळट आनी बक्षांनी आमी मागून घेवया. पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडावन सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत साजो था देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावडतान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. अशा आख्या प्रतिमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुज्या सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांत. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावंक लागलो आनी सोरेस्परान ताका भोंवतणीच्या चर दुस्मानातावन विशय दिलो तेन्ना रायान नातान प्रवादीक म्हळें पळय हांव देवदार रुकडाच्या रावळेरांत जियेतां पूण देवाची सल्ल्यापेट एका तंबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर कित्याक सोरेस्पर तुजे सवें आसा. पूण ते राती सोरेस्पराचें उतर नातानाक आयलें वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग सोरेस्पर अशें म्हणटा म्हाका रावंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. तूं सरोवाच्या मैदानार बकऱ्या फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इज्रायलाचो फुडारी करूंक थंयचो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सवें आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो.
पृथ्वेच्या महान पुरुषांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो, ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायलाचेर न्यायकर्त्यांक नेमले त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दितले, तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर दुस्मनांक पयस करूंक हांव तुका विशव दितलो. त्या भायर सोरेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडता. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवें विशव घेतलो तेन्ना तुजे संततेंतले तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज्य म्हजे मुखार सदांच तीर उरतलीं आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. तुझी दया सर्वेस पोरा सदांकाल गायनानी वाकंटलो. तुझी दया सर्वेस पोरा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस पोरा सदांकाल वाकंटलो. संततेचे संतते तुझे विश्वासीपण परगटलो. तुझो मोग ससना बाळता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुद्यान सरकार तुवें घालून दवरल्या. तुझी दया सर्वेस पोरा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. हांवें वेसून काडलेल्या सवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकांक हांवें सोपत दिला. तुजी संत ससनाक स्थापीत करतलो. सदा सर्वदा बाळता तसले सिंहासन तुका दितलो. तुझी दया सर्वेस पोरा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस पोरा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. फांत्याच्या अरुणा सासनीक उजवाडाच्या परजळा आणि नितीच्या सूर्या काळो कांत आणि मरणाच्या सवळेंत आसलेल्यांक उजवाड दिवंक ये. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आचो तुमचे सवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्य. तो वेळ जुवांसो बापय जाकारी पवित्रत्म्यान भरलो आणि प्रावाद करून म्हणालो, सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायल असो देव. ताणें आपल्या परजेची भेट केली आणि तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकऱ्या दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सडवंदर आमचे खातीर वटयला.
जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांतर ताणें बसयिल्लें सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां देश दितल्या सर्व सक्तेंतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपले केल्ल्या पवित्र सोल्ल्यासो हेंच तें फर्मान उक्त्यान ताणें सापत घाल आमच्या बापा आब्राहामा लागीं केल्लें सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां बियाविणें ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळीं आमची जिणी सरासर आनी तुका बाळा परमोन्नत स्वप्रावादी म्हणटले सोमयाच्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय पातकांच्या बोक्साण्या वरवीं लापची सोडवण ताच्या परचेक तूं कळीत करतलोय अदीक मोवाळ काकूळ तूं आमच्या देवाची उन्नती तावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची अंकारांत आनी मरणाच्या सावळेंत जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाच्या वाटेल चलोवन व्हरच्याक देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मगाचे इश्टनो जेजूच्या येण्याच्या परबेक आमी आयतीं जावन आसा आनी ह्या ऐन वेळार आयच्या सुवार्तेंत जाकारीचो प्रावाद आमी आयकता जाकारीचो प्रावाद हर एका दिसा सकाळीं याजकांनी मनच्या पवित्र सभेच्या मागण्यांत आमी सदांय म्हणसो आसा आमी बेनेडिक्टूस म्हणटा हर एका दीस सकाळींचे हो प्रवाद वा किर्तन आमी हर एका दिसा आमच्या मागण्यांत म्हणटा आनी ह्या किर्तनाक वा प्रवादाक एक बरो अर्थ आसा कित्याक जाकारीच्या जिवितांत देवान केल्लें बरेंपण तो उक्त्यान मानून घेता आनी सांगताच जुवां विशांत वा बाळा विशांत वा स्थानीक जुवां विशांत आनी ताच्या मिसांवा विशांत करी समजणी ह्या प्रवादाच्या किर्तनांत आमकां वाचूंक मेळटा आनी सांगताच जेजूच्या मिसांवा विशांत वा जेजूचें मिसांव कितें कित्या खातीर जेजू येवचो आसा हें सगळें चिंताप ह्या किर्तनांत वा प्रवाद जाकारीच्या प्रवादांत भोव आपुरबायेन ताणें सांगलेलें आमी सुवार्ते मरिफात आयकल्या मगचनो हो जाकारी कोण जाकारी विशांत आमकां थोडी समजणी पवित्र पुस्तकां मरिफात वा पयल्या आयकल्ल्या शर्मा वा शिकवणे मरिफात आमी उगडासा काडयेत तो एक जुदेव याजक जेरुसलेम देवाळ आनी थंयसर याजक जावन तो सेवा दिवन आसलेलो व्यक्ती जेरुसलेम देवाळा विशांती आमी पवित्र पुस्तकांत आयकता जेजून ताच्या जिवितांत एकच फावटी ह्या देवाळाक पावलो पास्क परबे वेळार आनी ताच्या निमाणो हप्तो ताणें सगळो त्या देवाळांत करशिल्लो म्हूण आमी समजता हें देवाळ मजबूत देवाळ व्हडलें देवाळ हर एक जुदेव लोक ह्या देवाळा विशांत एका रितीन वर्तेपण तांकां एका रितीन प्राऊड फिलींग म्हणटा आमी तल एक बोगणा त्या देवाळा वयर आसली आनी हें देवाळ ल्हान देवाळ न्हय बगार एक 30-35 एकरो जाग्यांत आसलेलें एक व्हड सयत देवाळ कितले 40 आनी 60 वर्सां तांणी ह्या देवाळा फाटल्यान करशिल्ली आनी देखून ह्या देवाळाची महत्कार्यां वा देवाळाची एक पवित्रताय देवाळाची ती सोबाय वर्णोवचें पवित्र पुस्तकांत आमकां परत आनी परत आयकोंक मेळटा आनी ह्या देवाळांत सुदेव याजकांक थंयसर सेवा दिवंक वा तांचे याजकी मण्यारपण चलोवंक अवकाश आसलो आनी तें व्हडलें देवाळ म्हणटा आसतना एका याजकाक न्ही बगार थंयसर 1000 याजक आसले एक दस्तावेजांत हांवें वाचल्या प्रमाणे लगभग 1500 चडीत याजक थंयसर त्या देवाळांत सेवा करच्याक नेम्यारलेले म्हणटात आनी ह्या इतल्या 1000 याजकांचो हर एक पंगड करून दवरलो एक 60-75 जाणांचो एक पंगड म्हण आसलो आनी हर एका दिसा एका पंगडाक त्या देवाळांत सेवा करच्याक नेम्यारतले सोडटेन तांकां नेम्यारतले आनी ह्या याजकांक विविध हंताचो वा विविध रितीचो वावर आसलो थोड्यांक पवित्र आल्तारीर थोड्यांक बली भेटोवच्या कडेन आनी कितें इतर जाग्यांनी थंयसर तांकां सेवा दिवंक आसलें आनी देखून ही सेवा दिवची म्हणटा आसतना हर एका याजकाक एक अत्रेग
एक अत्रेक म्हळ्यार ह्या देवाळान देवाची सेवा करचो एक अवकाश तांकां अप्रूप मेळचो जाल्ल्यान खंयच्या याजकाक मेळलेली एक अवकाश गळसूंक जाय आसलें तें होगडावंक तांकां नाका आसलें. देखून आमी एक घडी बरं बऱ्या समार्यागाराची ओपार हांगासर उगडासा काडयेत आनी ह्या बऱ्या समार्यागाराच्या ओपारेंत आमी तो याजक आनी लेवीत कित्याक त्या व्यक्तीक थंय सोडून ते देवाळाक गेले कित्याक म्हळ्यार तांकां मेळिल्लो तो अवकाश तांकां होगडावंक नाका आसलें. ताणें आपडलें जाल्यार तें रगत आनी आपडलें जाल्यार तें बश्ट जातात आनी परत्यान तांणी कितें कितें दस्तूर पाळूंक आसा देखून त्या कारणा खातीर ते गेल्ले. आनी देखून जाकारी असल्या सुकळी असो आनी होचो वावर ताका करूंक आसलो. आनी एक दीस तो पवित्र होली ऑफ द होलीज म्हणटा आमी त्या जाग्यांत त्या देवाच्या आरपेटेक थंयसर हजारपणांत दूप पेटोवचो वावर तो करता आसतना देवदूत ताका थंयसर मेळटा आनी ताका ती बरी खबर प्रगट करता. ताची पतीन गर्भेस जातेली देवाच्या आदारान तें जातलें हें सगळें ताका समजयता आसतना ताका तें पातयेवंक कश्ट जातात आनी ह्या वेळार देवदूत ताका तो मनो जाता ताका उलोवंक जायना. आनी हें सगळें फाटल्या दिसांनी आमी आयकल्लें वाचपां उगडासा काडयेत. आनी ताच्या उपरांत कितें जालें थंयसर एलिझाबेथ ती प्रसूतपण जाता स्नानीक जुवांचो जल्म जाता आनी ताच्या उपरांत कालच्या दिसा आमी वांजेला उगडासा काडयेत स्नानीक जुवांचो जल्माचें घडीत आनी ताच्या उपरांत ताका नांव दवरचें वा ताच्या सुन्नतांनी नांव दवरचें घडीत. जल्मल्या 18 दिसा उपरांत ही सगळी दस्तूर वा रिवाज तांणी देवाळांत येवन पाळूंक आसली आनी अशें पाळोवंक आयलेल्या वेळार नांव दवरच्या विशयांत चर्चा चलता आसतना थंयसर ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणून एलिझाबेथ म्हणटा. पूण ह्या वेळार ती उरली सगळी नाका म्हणटात. पूण ह्या वेळार जुवांव लागीं हात भाशेन विचारतना ताणें तेंचं नांव बरोवन दिलें आनी ह्या वेळार आजापी रितीन ताची ती बांदलेली जीब वा मौनपण ताका तें त्या संगतींतावन तो भायर येता. आजापी रितीन ताका उलोवचें देणें परत फावो जाता आनी देवाक स्तुती गावन किर्तन ताणें म्हणलें आयच्या सुवार्ते मरिफात आमी आयकलें. देखून हो जावन आसलो जाकारी पवित्र पुस्तकांत. ह्या जाकारी विशयांत आमकां थोडी समजणी ह्या मरिफात लाभलेली आमी समजोवयेत. देखून आज हो जाकारी देवान केल्लें बरेंपण उगडासा काडटा आनी किर्तन गायता आनी ह्या किर्तनांत 4 संगती आमकां दिश्टीक पडटात. 4 संगती. पयले संगत जावन आसा तयाराय करूंक तो आपण दिता. तयाराय करूंक आनी ताणें ही तयाराय कसली ही तयाराई ताणें आमकां आपोवणी दिवची स्नानीक जुवांव दिल्लें आपोवण्याचीच तयाराय म्हूण आमी समजोवयेत. स्नानीक जुवांव कित्याक आयिल्लो? स्नानीक जुवांव मेस्सायाच्या येण्या खातीर आयिल्लो. मेस्सायाक एक बरती तयाराय वा एक नितळ वाट तयार करचें आपोवणें वा प्रावादपणाचें आपोवणें घेवन तो आयिल्लो. आनी हिंच उतरां तो ताच्या किर्तनांत सांगता. आनी तुका परमोन्नत सो प्रवादी म्हणटले सोम्या मोकल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. म्हळ्यार ही जावन आसली सोम्याच्या येण्याक आयती करूंक तयार आसची तयाराय ताणें आपोवणें दिल्लें किर्तनांत तो उल्लेख करता. मोगाच्या इश्टानो तयाराय आमी करून आसाव. आमी हर एकली जेजूच्या येण्याची लागशिल्ली तयाराय आमी हर एकली करून आसाव. आमी जायत्या फिरगजांनी फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें. आमी मेतेर चल्लो जायत्या फिरगजांनी कुमसारांचो सक्रामेंत हांवें पळयलो. आनी ह्या कुमसाराच्या सक्रामेंता वेळार जायत्या लोकांनी येवन देवाची कळतो मागली. एक लागशिल्ली तयाराय करचें आत्मीक तयाराय करचें बरेंपण. आनी देखून आमच्या घरांनी नेकेत्रां लायटिंग्स कुसवार हें सगळें वय ही बायली तयाराय नवे वस्तू आनी कितें सगळें. पूण ताच्या सांगता आत्मीक तयारायेचो महत्वी आमकां आज स्थानीक जुवांवचे मिसावाचो वांटो म्हणलें बरें हांगा जाकारी आमकां समजयता. आनी देखून हो जावन आसा पयलो विशय ह्या किर्तना मरिफात आमकां फावो जावचो. दुसरें ह्या किर्तनांत देवा विशीं जाणवाय आमकां मेळटा. नॉलेज ऑफ गॉड. जेजू कित्याक आयलो वा जेजू म्हळ्यार कोण सारकी समजणी आमकां ह्या किर्तनांत बो आपुरबायेन आमकां तो सांगता. देवा विशीं सगळी समजणी आमकां ह्या किर्तनांत मेळटा. ताणें आपल्या इस्रायल असो देव ताणें परजेची भेट केली. एका शतीवोज सोडवंदाराक आमचे खातीर ताणें उठयला. कित्याक
तो आमकां दुस्मनाच्या हातांतली राखतलो, द्वेशितेल्या सक्तांतली राखतलो, आदार दितलो, दया दाखयतलो, सदांच पवित्र करतलो. पळया, सगळ्या देवाची जाणवाय आमकां ह्या किर्तनाच्या उतरांनी आमकां परत आनी परत मेळची. देखून आमी सेमिनारींत शिकता आसतना क्रिस्टॉलॉजी म्हणून एक सब्जेक्ट आमकां आसा. क्रिस्टॉलॉजी म्हळ्यार क्रिस्त म्हळ्यार कोण, क्रिस्त म्हळ्यार कोण. ही क्रिस्त म्हळ्यार सामाजीक रितीन पळोवचे प्रयत्न, पवित्र पुस्तकां मरिफात पळोवचे प्रयत्न, इतिहासाच्या कुशींतून पळोवचे प्रयत्न चलता. क्रिस्त विविध हंतांनी क्रिस्त म्हळ्यार कोण, जेजू म्हळ्यार कोण, सगळी जाणवाय आपणावचे प्रयत्न. आनी जाकारी ताच्या किर्तनांत वा त्याच उतरांनी देवाचो एक जाणवाय, क्रिस्ताची एक खरी जाणवाय आमचे मुखार दवरचे प्रयत्न करता. तिसरें, फॉरगिवनेस ऑफ सिन्स वा पातकाचे बोगसाण्याच्या विशीं आमकां ह्या किर्तनांत तो सांगता. कितें सांगता? आमकां हर एकल्यांक पातकाच्या बोगसाण्या वरवीं लापची सोडवून तुज्या पवित्र परजेक तूं कळीत करतलोय आनी देवाची काकुळट आमचेर तूं वतलोय. पळया, देवाची काकुळट. आनी ह्या देवाच्या काकुळटीचो अनुभव आमी हर एकल्यांनी अनुभव केला. आनी ती काकुळट आमकां हर एकल्यांक गरज आसा. कित्याक ह्या काकुळटी मरिफात देवाचो मोग आमचे थंय आमकां फावो जाता. देवाच्या मोगाची भुरगीं आमी जाता. देखून परत प्राजिताचो संस्कार आमी हर एकल्यांनी स्विकार केल्लो. देवाची काकुळट अनुभव सोडूंक आमकां एक आदार. आनी निमाणें शांती, देवाची शांती आमकां फावो जातली. निमाणें ताची उतरां आसात. मरणाच्या सावळेन जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक, पावलां आमची समाधानाच्या वाटेर सोलोवन व्हरच्याक. देवाची मिसांव, शांतीचें मिसांव. शांती म्हळ्यार कितें? शांती म्हळ्यार एबसेंस ऑफ स्ट्रगल्स न्ही, वा आमकां कश्टांत तावन आमी वेगळे जावचे म्हणलें शांती न्ही. शांती म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कितें गरज आसा तें सगळें आमकां सांगचें वा देवान आमकां दिवचें, ती जावन अशें शांती. पवित्र आत्मो, पवित्र पुस्तक, संस्कार, देवाची शिकवण, ताचे उपरांत मरी माय आनी संता भक्तांचो आदार, हे सगळें मनशा कुळाक गरज आसा. न्ही केवळ शांती म्हळ्यार आमी वेगळ्या जाग्याक वचून वगेत बसचें वा थंड जाग्यांनी वचून आरामदायी जिवचें, तें शांती न्ही. पाटी येता आसतना परत आमी आमच्या जिवितांत येता. शांती म्हळ्यार देवाचें हजारपण बगसो तो जागो, थंयसर आमकां फावो जाता ती नीज शांती. आनी हें जावन आसली 4 चिंतपां ह्या किर्तनांत वा जाकारीच्या उतरांनी आमकां मेळची. देखून आज ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना जाकारी बरी देवाक आमी अर्गां दिवया आनी सांगताच त्या जाकारी सांगता आमच्या जिवितांत देव आमकां गरजाचो आदार तेंच सगळें फावो करून दी. तोच सोमी ह्या संवसाराक जल्मोन येवचो, तेंच नवें शांतीचें जिवीत, समाधानाचें जिवीत, काकुळटीचें जिवीत आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. भेटयता बापा उडोवायन तुका, दयेन तुगे कानीक आमची, तुका ती मानवोन दी. उडोवायन हाडू तुजे मुखार येता, जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. भेटयता बापा उडोवाय तुका, दयेन तुगे कानीक आमची, तुका ती मानवोन दी. म्हज्या मोगाचेनो आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या न्याक्या पुरुषाच्या आदवार श्रेष्ठ म्हणून घे. सर्वेस्परा धर्मदूतां सांजुदान आपणाक आपयल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. ती सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी आतां तुका भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्यासो. तुजे पवित्र सभा पवित्रतायची कुणां जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींचे शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदत्तांच्या बुनयादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस पोरतू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तुच परी जवान जाताच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सासणी कराराची रगत, पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारफतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडत सुगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रेगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रिथिवीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पूण जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खामरिये देवाचे माये सांगाता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दमदुतां सांजू दुता देव
आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी सांगता तुजी माई मागव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सगळी आमची प्रार्थना आमचे इरादे आमच्या मतीक आमी हाडया सोम्याच्या पांयतळी समर्पण कर. सोम्यान आमकां शिकयलेले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच राखून व्हर. ह्या जिवितांत संतोष समाधान दोसकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान तरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आखांतांतले वाठाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकांत पळय नाका पण आमकां समेस्त तांच्या बावटाचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. जीवन क्रिस्तचें शांती समाधान सदांकाळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूट आनी रगत आमी आतां सिमकूयता ते आमचेर चडटीनी कास्तरी न जावं तुज्या काकुतीन आमच्या आत्म्याक संस्कृतीक भलायकेन वखद जावं. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपणे लाभला आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हाका म्हाका फावना तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमेन. काळीज मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गाना लाले नसा दुनिया तुका सिंचा. काळीज मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गाना राखो नसा दुनिया तुका सिंचा. अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुझो फांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस.
प्लीज मुझे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हा लालेव नसा दुनिया तुका सेवत्या. प्रार्थया. भूमगाळ बापा, सांजुता देवाच्या जैत्यवंत मरणापासून या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला आणि तू घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्ता वरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरा आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांजूद उतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार म्हणटा. हर एका मंगळारा पावणे 8 वरार तेस, 8 वरार मीस, नोवेन आनी सॅक्रामेंटाचें आराधन आसा. उपरांत 10 तावन कुंभसारां, 10:15 वरार तेस, 10:30 वरार मीस, नोवेन आनी सॅक्रामेंटाचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. सांजूद उतात देवाच्यो इमाज्यो, काथोलीक पंचांग कोणाक जाय जाल्यार घेवयेत. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिड्या संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन. मिसां वा तेसावां कोणाक दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची. पुणशेतच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तें तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणे दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस, जुबल्यो, कुमगार, काजारां असलीं बरीं कामां आसतना ह्या पोंतळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतेलीं. हांगासर मिनी वॉलांत केंब्राल आरोग्य केंद्राची नर्स आसात. BP शुगर पळयतात. कोणाक पळोवंक जाय जाल्यार पळयत. तशेंच हांगासर आश्रयेच्या बिल्डींग सालांत मूडबिद्रे आळुवास होमिओपॅथीक हॉस्पिटलाची डॉक्टर नर्स आसात. त्या ठिकाणी कोणाक मेळून होमिओपॅथी मेडिसीन जाय जाल्यार मिसा उपरांत आराधना वेळार तुमकां मेळोवंक अवकाश आसा. मोगाचें न्हू. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानदी बाब रोशन दिकोना तांचे जावन मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता. जीवन पिंटो बेळ्ळूर आयचे दिसाचे नॉनव्हेज जेवण स्पॉन्सर केला. शाजू आनी कुटुंबाची ल्हान वाडो. रिया डिसोजा वयल्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी किरें. मॅक्सिम सुनील डिसोजा किन्नेगोळी. वलेरियन मेविस डिसोजा वसाई मुंबई. जर तर कोणी हांगासर आसा जाल्यार मुखार येवचें, मानाची वाद घेवची. नाजाल्यार दान दिल्ल्या समेस्तांचो आमी उपकार भावरता. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें निमाणे पर्यंत रावचें जेवण तयार केलां. आमी चड लोक येता म्हण जेवण तयार केल्लें ना जाल्यार तुमी रावून नोवेनांत आराधनान वांटेली जावन जेवण सेवन घेवन तुमी वसा जाय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. आज नोवेन सोलोन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलां. देवाच्या उतराचो नियाल दिला. फुडें आराधन आमी सोलोवन व्हरता आनी ह्या आराधना सोलोवन व्हरच्या पाद्राबाकी फादर रोशन दिकोना तांकां तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी समेस्त दिंबी घालया. सांजूद उतात देवाच्या मनाक नोवेन आमी सोलोवन व्हरून मागया. मोगाचें न्हू. पात्र सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्र सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्र सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.
भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगेन जुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसोर विनाती करता सांजूद उता देवानी सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारेपात आता आमी सांगता मागया सोमया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाका दिसा आमी उगडास करता बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी सोमेस्त मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बागेन जोतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशेप्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरोवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजूद उता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेवन जोता देवा या आमच्या मागण्याक आमचे सवे मेळ जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोसून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोन शेता पातयेनीन आयलां सर आमी बसया मोगाचे न्हू सभाज जणांनी हांगासर ते सवा मागणी दान दिल्यान आतां ही ते सवा मागणी हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची ते सवा मागणी घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्या जाल्यार ह्या घडये तुमची सक्कड मागणी उबान दिया मोगाचे न्हू सांजूद उता देवाच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य जाता आमचे खातीर तो विनंती करता मागोवन धाडटा म्हणल्यार व्हडा पातयेनीन जे कितें मागणी आसा तुमच्या खालसा मनान ते सवा दूख बेजाराय आसा सक्कड ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळ समर्पण कर मागा मोगाचे न्हू 12 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर चौगांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावचे खातीर तेगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावचे खातीर दोगांचे थायरॉयड गूण जावचे खातीर दोगांक हिमोग्लोबीन लेवल नॉर्मल जावचे खातीर एकल्याचे जाग्याचे पेपर वर्क क्लियर जावन जागो नावार जावचे खातीर एकल्याक बिझनेस बऱ्यान चलोवंक आनी रीण पाटी मेळोवंक करपा मेळचे खातीर दोगांक मोतीक समाधान मेळोवंक आनी न्हीद पडोवंक दोगांचे मागणे म्हणून करपा मेळचे खातीर 7 जाणांक बरें काम फावो जावचे खातीर दोगांक दिल्ले रीण पाटी मेळचे खातीर दोगांच्या पांयाच्या गांठीचे दूख गूण जावचे खातीर एकल्याक नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे खातीर दोगांक डिप्रेशनांतल्यान गूण जावचे खातीर एकल्याक भायर पडल्लें भांगार पाटी मेळचे खातीर एकल्याक स्वंत घर फावो जावचे खातीर एकल्याक युरिनरी इन्फेक्शन गूण जावचे खातीर एकल्याक पार्किन्सन्स पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याक परगांवांचें काम आनी विजा एक्सटेंड जावचे खातीर एकल्याक घराचें काम बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याक फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वयचे खातीर दोगांक मायग्रेन पिडा गूण जावचे खातीर दोगांचे क्रियाटन नॉर्मल जावचे खातीर एकल्याचें ऑटिझम पिडा गूण जावंक आनी सुडाळ उलोवचें करपा मेळचे खातीर एकल्याचें कोर्ट केजींत जीक लाभचे खातीर एकल्याक घरांत शांती समाधान रास जावचे खातीर दोगांक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर आनी 17 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर आज मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू तशेंच आज सकाळीं एक क्रिस्तांव जोडें आयिल्लें तांच्या भुरग्याक पिड्साचें प्रॉब्लेम आसा ह्या भुरग्या खातीर मागोवंक 9 नोवेना धरूंक म्हूण ती आयिल्लीं तांचे खातीर मागोवंक सांगल्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळचे खातीर ताचे खातीर आमी मागया एका कुटुंबाक घर जागो वा घर तांचे मेळच्या खातीर मागया मोगाचे न्हू
तशेंच पिडेस्तां आस्पत्रेंत आसलेल्या सभाजनांनी मागोवंक आयच्या दिसा विसारला ह्या पवित्र थळार तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें एका भयणीन सिसिलिया सेरावो तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगला ह्या भयणीक बरी भलायकी लाभच्या खातीर सोमयान तिका गूण करच्या सोमयाची दैवीक सकत करपा तिच्या कुडीन वालच्या खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया मोगाचें आमचो याजक भावानी फादर वलेरियन साल्डाना ताणें मिसाच्या पयलें म्हजे कडेन सांगलें तांच्या गांठीची ऑपरेशन जावंक आसा तांकां सगळें तें बरें जावन बरी भलायकी तांकां लाभच्या खातीर मागोवंक सांगला ह्या भावा ह्या जागा खातीर ह्या नव्या वेळा विशेष तरान आमी मागया मोगाचें आनी आमची वैयक्तीक मागणी ते सवा ह्या घडये सकड व्हडा पातयेनीन भावार्थान सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून आमी मागया मोगाचें आराधन तुका सोमया जेसू वंदन तुका सोमया जेसू नमन तुका सोमया जेसू महिमा तुका सोमया जेसू स्तुती तुका सोमया जेसू जय जय तुका सोमया जेसू प्रणिपा तुका सोमया जेसू हालेलुया 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 मोगळा जेसू आज वडा पातयेनीन भावार्थान ही बावंडा ह्या पवित्र थळाक आयल्यान आज तुजे लागीं वडा पातयेनीन भावार्थान विश्वासान मागतात तुजी दैवीक सकत करपा ह्या घडये वाळय तांच्या जिवितान बरी भलायकी बरेपण दी तांणी आशिल्लें सकट बरेपण आमच्या पात्रून सांत सांजूद देवा मारिपा तांच्या जिवितांत लाभय तांच्या संगता तूं राव तांचे जिवीत आशिर्वादीत कर तांकां आपोड गूण कर बरी भलायकी बरेपण दी तांचे जिवीत तूं चलून वर touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into their life may your healing power flow into their life touch them Lord Jesus bless them abundantly be with them Lord Jesus be with them Lord तांचे संगत राव सोमया जेजू तांचे जिवीत चलून वर वडा पातयेनीन आज जूद तात्देव मारिपा तुज्या पांयांतळा बरवो शांती आयल्यान मागतात तांच्या गरजांनी पाव तांकां आपोड सोमया आपोड 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 तुजी दैवीक सकत काकोल ह्या घडये वाळय सोमया तांच्या जिवितान बरेपण दी सोमया तुजी महिमा पदवी तांच्या जिवितान परगट जावं दी सोमया तुका जावं आराधन होगळाप महिमा नमान स्तुती आतां आनी सदा सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 दिबिगलिया मुझ्या मोतीर खाळो काडन मुजो भावार्थ दंडलोंग पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्ल्यान बरवो सदिवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता तुझ्या मवाळ माईपासी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून वर हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया मोगाचें न्हू ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात हांगासर लाभचें सगळें बरेंपण आमी वळखून घेवया आमच्या खालसा मनांत हांव धनिया देवाक आमी अर्गां ओगळाप देवया आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान घडयल्ली ती असर्या अद्भुता महिमा आमी वळखून देवाक आमी अर्गां दिवया 5 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक बरी रेतीर करून जेजूच्या मोगांत रावंक उरपा मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता तेगांचे BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात तेगांक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगांचे गांठी दुख गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 12 जाणां तांणी मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान लाभल्या खातीर धनिया देवाक ह्या दिसा अर्गां दितात तांचे संगी आमी देवाचो उपकार आठवया अर्गां दिवया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना मसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया
सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अणवारांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवा कामपाव आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा सक्कड पिडेस तां ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्गीच्या बापा आयचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य संवाद जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मोगळा बापा गांवांत शेपार गांवांत पावते काम नासतना कश्टांच्या सो तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या दयाळ बापा पावते जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवी जियोवचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा सक्कड पिडेस तां तुज्या पांयां तळ समर्पण करता बऱ्या भलायकेचे देणे तांकां दी तांचे सांगाता राव तांची पिडा तूं गुण कर तुजी दैवीक कृपा मजत तांच्या जिवितान वाळय म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा तुझ्या येण्या वरवीं संवसारात शांती समाधान आयिल्लें आख्या संवसारार शांती समाधान राज जावन दी प्रत्येक जावन झुजाची मोडां नितलोवन दित खंयसर झुजां चलोवन आसात ती झुजां रावोवन शांती समाधान राज जावन दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मुरये पिडेस तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारनिये काकुदीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी बरोवश्या तुका आमी लो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परते आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे तुजे सदैव पॉल जेजूक आमकां दाखय ये दाळे मोगळे दुलोबी औंकारे मुरये बघेवन ते देवाचे मामोत्सव विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावस पिडेस्त भोवना बसत मागया तुमकां कितल्या जाणांचो उडास येता तांचो उडास काडा हरी एकल्यागे सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया सोमयाची दैवीक काकोत सकत तांच्या कुडीन वाळोवन दी बरी भलायकी तांकां ह्या घडये लाभोवन दी म्हूण आमी तांच्या खातीर मागया आनी त्रियेक देवाक महिमा दिवन सांगाता आमी म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कद मनशा जैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गोवन करूंक तुवें कुशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गोवन करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरा आनी साकारणीचे दाल दीस घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिड्यांतले गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं Somiace naviam soda Tare răstra sărgani sosa सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे असो दयाळ बापा सोमिया बावाडतांच्या बसवण दरा तुझी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागताव पिढे शिडीन कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजा तावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवं दीत जो जे तांणी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोव दुलोबायेन तो
तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूज्य जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत तुमचे संगता आसा. तो तुमचे सवे रावो, तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उसवडान भरलें. तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट भस्मून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. मोगाचेनो दिंबेर सामी रावया. मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंताच्या आराधनान आमी करशी. मोगाचेनो आज खंडीत म्हाका संतोष तुमी इतलीं जाणां आयल्यात. बरो वांटो तुमी विसरून काडला. तुमकां कुसवार असो दीस दुसरे चटवटीक आसल्यो जावं बरो संजेर परत मिसा वचोंक आसा. ह्या सगळ्या मध्ये सोमया सांगाता थोडो वेळ करचोंच्याक सोमयाक सांगात दिवच्या आजच्या की वरती तयार दुसरी ना. मोगाचें खंडीत तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत आज दरबस्त दराळ आशिर्वादां ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूतान वालतेली ही म्हजी पातयेनी. त्या देखून मुकलो थोडो वेळ त्या जेजू सांगात आमी करचुया. त्या जेजूक आमी स्वागत करुया. दुर्लभ जेजू मोगाळ उदा कितलो मोवाळीस्त आमचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागार हेर नासा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता. वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता. वांटो दैवीक मोगाचो काकुताची केदी वोरती मोती सोदर्यो तो वेची कापण्याक पोटलून धरता आपल्याच रक्तान न्हाणयता बापाक दिता तांकां वोपसून कुरपेशेल्यान नेटयता आपले जखमास तांकां खावो तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां वोपसून कुरपेशेल्यान नेटयता आपले जखमास तांकां खावो तांचे थंय तो एक जाता. Obrigado tuka somia Jesu. Obrigado tuka somia Jesu. Aradan tuka somia Jesu. Stuti tuka somia Jesu. Namaskar tuka somia Jesu. Wakarni tuka somia Jesu. Jai tuka somia Jesu. हातांचे जडिया युकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमचे दिश्ट दवरया. कीर्तन 62. देवा ती मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा ताचे कडचें म्हाका तारण मेळटा. तोच म्हजें कडप म्हजें तारण म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालचो ना. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तोच म्हजो बरवसो म्हजें कडप
म्हजें तारण म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालचो ना. देवा थंय आसा म्हजें तारण म्हजी वडवीक, तो म्हज्या जिणयेचें कडाप, देवूच म्हजो आसरो. देवा वयलो विश्वासीपणाचो गुर्त जावन किर्तनगार आपल्या काळजांतली बगणां देवा मुखार दवरचें प्रयत्न करता. त्याच सोम्याचो सांगात आपणावंक, त्याच सोम्याचेर आमचें विश्वासीपण दाखोवंक, त्याच सोम्याच्या मातांत आमी आसांव म्हणलें समजून ताचे संगता थोडो वेळ करसूंक ह्या पुणशेतांत आमी आयल्या. आमी येता आसतना कितें हाडलां? आमी येताना हाडून आयल्या आमचे पिडेस्त कुडी. आमी येताना हाडून आयल्या आमची दुकां बरीत दोळे. आमी येताना हाडून आयल्या आमचे बरादीक वजें आशिल्ले आमचे खांदे. आमी हाडून आयल्या आमी बेजारायेचीं काळजां आनी बावल्लीं मुखामळां. आनी हे सगळे घेवन सोम्या मुखार ह्या घडये दिब्यांनी आमी आसांव मोगाच्या इश्टान. सोमी आमकां हर एकल्यांक पळयोवन आसा. आमचें जिवीत तो जाणा. आमच्या जिवितांत घडोवन आसा तें सगळें तो जाणा. द अप्स एंड डाउन्स ऑफ माय लायफ. म्हज्या जिवितांतलें बरेंपण, म्हज्या जिविताचे कश्ट आनी दूख सोमी सगळें जाणा. ह्या घडये ताचे सांगत आमी आसांव. ताच्या हजारपणांत आमी आसांव. ह्या घडये ताचो सोम्याचो आदार, ताची बेसांवां मागोवंक आमकां आमी आयतीं करता आसतना ताचो सोम्याचो मोग आमच्या काळजांत हे घडी अनुभव करया. ताचो सोम्याचें हजारपण ह्या घडये ह्या पवित्र तळार आमचे मदें आमी अनुभव करया. ताचो सोम्याक आमच्या काळजांत हांव आराधन करया. ह्या घडये आराधनाचें गीत आमी गायता आसतना न्ही केवळ उतरां ही मगर आमच्या काळजांतली बगणाय ह्या उतरांनी ह्या गितां मरिफात सोम्याच्या पांयांतळी दवरचें प्रयत्न करया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका
पवित्रज्ञ आराधन तुका पराक्लित आराधन तुका पवित्रज्ञ आराधन तुका पराक्लित महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना 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 महिमा तुका सस्ना सस्ना Alleluia 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 आराधना सुमिया गुलाब सुमिया महिमा सुमिया वंदन सुमिया स्तुति सुमिया Alleluia 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 Thank you Jesus praise you Jesus we glorify you Jesus Alleluia Yeswe आराधना यीशुवे वंदन यीशुवे स्तोत्र यीशुवे स्तुति Alleluia Alleluia महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना विश्वमी आम्ही तुका आराधन करता हूँ तुझी स्तुती महिमा आम्ही वाकणता हूँ या घडये सुमिया तू आमचे संगत आसाय इमॅन्युएल तुझ्या येण्या खातीर आम्ही राखून आसा तुझ्या येण्याक आम्ही आयती जावन आसा या घडये सुमिया एवढ्या रुपी तू आमचे संगता रावल्ल्या खातीर आम्ही तुका अर्गां दिता मनशा संगता रावन सो देव तूं आमची दुकां पुसो देव तूं आमचो मोग करसो देव तूं आमकां आदार दिवन सो देव तूं आमकां भलायकी दिवन सो देव तूं आमचो दैवीक वैस सुमिया या घडये तुज्या पांयांतळे आसच्या आमा सुमेस सांग तुज्या आशिर्वादान सक्तेन बर बरा दिको वजा आमच्या खांदार आसले हाळू कर पिडे सुकडी आमच्या भलायकेवंत कर दुकांचे दोळे आमचे तूं पूस आमच्या आदार दि जिवितांत आमकां आदार आनी कृपा फावो कर हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सुमेस्त आमी बसया सुमयाचेर आमचे दीस आमी दवरया थोडो वेळ सुमयान आमकां केल्ल्या बरेपणा खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक मुखार सरया देवाक अर्गां दिवचें एक मागणें अर्गां दिवचें मनशाच्या जिवितांत देवाची महिमा परत उक्त्यान मानून घेवंक आमकां आदार मेळटा आनी ह्या अर्गां दिवपांत देव प्रसन्न जाता मात न्ही आमकां गरज असो आदार परत आनी परत ह्या आराधना वेळार आनी विशेश करून अर्गां मागणी म्हणटा आसतना आमकां दिता ही घडी बरं सुमयाचेर आमचे दीस आमी दवरया आनी ह्या घडये वर्साच्या निमाण्या दिसांनी आमी आसा आनी थोड्याच दिसांनी हे सगळें वर्स आखेर जाता फाटले सगळे ते म्हयने 12 म्हयने देवान आमकां दिल्ले इतले दीस इतलीं वरां आमकां देवान दिल्लीं सगळें बरेंपण सुमयान आमच्या जिवितांत केलें एक घडी भर आमी उगडासा घडोवंक प्रयत्न करया आमची जबाब जावन दी अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू सगळें वर्स तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर सगळें वर्स तुज्या कृपेन जियोंक आमकां आशिर्वादांनी भरल्या खातीर संस्कारा रुपी कृपा देणी आशिर्वादां आमच्या जिवितांत तुवें वतल्ल्या खातीर भलायके बरीत जिवीत आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर आमची मागणी तुवें आयकल्ल्या खातीर त्या पूर्ण शेताक परत आनी परत येवन तुजी स्तुती करूंक आमकां आदार फावो केल्ल्या खातीर तुज्या पांयांतळी बसून तुका आयकूंक आमकां तुवें आदार दिल्ल्या खातीर तुजो काकूळ देवून तूं मोग आमच्या जिवितांत तुवें दाखयल्ल्या खातीर आमचे घाई तुवें गूण केल्ल्या खातीर आमची बेजाराय तुवें हाळू केल्ल्या खातीर आमच्या मतींतल्या आकांत आनी भें तुवें पयस केल्ल्या खातीर
पवित्र पुस्तका मरिफात परत आणि परत भिये नाकात म्हणल्या उतरां मरिफात धैर्य आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमचे सांगाता रावल्ल्या खातीर विविध व्यक्ती मुखांतर तुजो मोग आमच्या काळजांनी तुवें वतल्ल्या खातीर आमच्या वावरा जाग्यार तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आमी हातीन धरिल्लीं सगळीं कामां योजना पंथाक पावयल्ल्या खातीर आमकां गुण केल्ल्या खातीर आमकां संतोष दिल्ल्या खातीर आमची कुटुंबां तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर भुरग्यां बाळांच्या देण्या खातीर आमच्या कुटुंबांत तुवें दाखयलेल्या विश्वासीपणा खातीर पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर विविध रितीच्या कुमक्यांनी आशिर्वादां खातीर आमी मागल्ली मागण्याक तुवें खाण दिल्ल्या खातीर बरें सामाजीक जिवीत तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आर्थीक आनी सामाजीक रितीच्या बरेपणा खातीर उय मोगाळा जेजू तूं जावन आसाय मोगाळ देव तूं जावन आसाय आशिर्वाद आनी आमकां बरसो देव ह्या घडये हो थोडो वेळ तुज्या पांयांतळी बसूंक आमकां तुवें आदार फावो केलाय तुका जावं अर्गां आमी ते करून मोगाळा जेजू ह्या घडये आमी तुका अर्गां दिता आमच्या हर एकल्याच्या बऱ्या जिविता खातीर आमचे सांगात तुवें रावल्ल्या खातीर बेसांवांनी आमचे जिवीत तुवें आमकां सोंपयल्ल्या खातीर ह्या घडये आमच्या काळजा मनांतले हर एक उल्लेख ह्या स्तुती गितां मुखांतर तुजे मुखार गावंक आमी मुखार सरता आसतना मोगाळा जेजू आमची अर्गां उलय तूं स्विकार कर आनी अर्गां उल्यांनी प्रत्येक करून तुवें आमच्या जिवितांत केल्लें हर एक बरेंपण आमच्या काळजा मनान मौनपणी आमी नियाळ करता मात्र न्ही तुका आमच्या देवाक आमच्या जेजूक सोम्या तुजी स्तुती आनी वाकणी उक्त्यान आमी गायता हल्लेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाळया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हल्लेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाळया रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हल्लेलुया 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 जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता हात वयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची व्हड बोबाट मारुया हात वयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची व्हड बोबाट मारुया हल्लेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाळया रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हल्लेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाळया रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हल्लेलुया 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 जेजू येता जेजू येता
जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता हात वयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची व्हड बोबाट मारुया हात वयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची व्हड बोबाट मारुया हाल्लेलुया गावन आमी सोम्याक नावाळया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया हाल्लेलुया गावन आमी सोम्याक नावाळया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया हाल्लेलुया 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 स्तुति सम्या जय सम्या यीशुवे आराधना यीशुवे वंदना यीशुवे स्तोत्र यीशुवे यीशुवे आराधना यीशु सम्या गान सम्या सम्या हालेलुया 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 स्तुति सम्या हालेलुया जीसस प्रेज हालेलुया we glorify you Jesus hallelujah Jesus we worship you Jesus हालेलुया 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 सम्याक आमी अर्गां दिलें सरिगाम सम्याक आमी स्तुती केली ताणें केल्लें बरें पण मानून घेवन ह्या घडये सर्व आमी एक घडी भर दिंबी घालया मोगाच्या इश्टान हात आमचे जोडया साध्य जाता तर दोळे धांपूंक आमी प्रयत्न करया एक घडी भर सम्याच्या येण्याक आमी आयती जाता वाचता आमच्या जिविताची एक मोठी नवसरणी करूंक आनी सम्याचो काकुळटीवंत मोग ह्या घडये मागून घेवनच्याक आमकां सम्या आयती करया स्थानीक जुवावन लोकांक दिल्लें आपोवणें वांगट तंगट रस्तो नीट करा व साद्या उतरांनी सांगचें तर सम्याच्या येण्याक एक नितळ जिवीत वा नितळ काळीज आयते करा ह्या घडये जेजू मुखार आमी आसा आनी ह्या घडये सम्याची काकूळट आमचे मदें मागोवन घेवंक आमकां समय आयती करता आसतना किर्तन 50 आनी एक वळ दामकां एक ल्हान मागणें किर्तनगार अशें सांगता एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो तिरोत्मो म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो तिरोत्मो म्हजे भितर घाल मगळा जेसू आमकां हर एकल्यांक जाय तितले कृपा आशिर्वादांनी तुवें भरलें सदांच आमचे सांगातात रावलोय पण मगळा जेजू आमी हर एकलीं अस्कत मनशां आमचे अस्कत काय आमचे उणेपण ह्या घडये सम्या आमी मानून घेता तुज्या हजारपणांतावन पयस गेल्लेले ते घडयो आमी ह्या घडये उगडास काडटा तुज्या पवित्रपणांतावन पयस पावलेली ती मेठां ह्या घडये आमी उगडास काडटा तुज्या मोगातावन पयस पावल्ल्या खातीर सम्या ह्या घडये आमी पाश्चात्ताप पावता वेचीक पुता बरी सबार पोटी म्हजी सुकुशी म्हजी सुकुशालाय म्हजे सुखा खातीर सम्या हांव तुजे तावन पयस पावून त्या वेचीक पुता परी सम्या हांव पयस पावलेलीं घडितां जायतीं आसात म्हज्या जिवितांत लुकाचो वांजल अध्याय 15 त्या सुकून गेल्ल्या शेळये बरी मगळा जेजू हांव तुजे तावन पयस पावलेलो आसा ह्या घडये सम्या
रेस्टोरेशन, पाटी येवचे प्रयत्न, तुजे थंय येवचे प्रयत्न, काळजाची दुख धरचे प्रयत्न हांव करूंक आशेता. परत त्याच कीर्तनगारान म्हणलें तेंच मागणें सुमया. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी देवा, एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल, नवो आत्मो म्हजे भितर घाल, नवी सकत म्हजे भितर घाल, नितळ काळीस म्हजे भितर घाल, म्हजे मेळेपणांतलो पयस कर म्हूण आमी ह्या घडये मागता. सुमयाची काकुळट ताचे बोगसाणें मागून घेवंक आमकां समय ती करता आसतना, पवित्र उदक आमचेर शिंपटायता आसतना परत सुमया लागीं तेंच काकुळटीवंत मागणें आमी म्हणया. एक नितळ काळीस म्हाका रसून दी देवा, एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. काकुत मुझी कर देवा, काकुळती सो तू सागो, अपराध मुझे दून का नितळ म्हाका कर, हिमा प्रासर धोक. काकुत मुझी कर देवा, काकुळती सो तू सागो, अपराध मुझे दून का नितळ म्हाका कर, हिमा प्रासर धोक. हिमा प्रासर धोक, हिमा प्रासर धोक. समेस्त आमी उबी रावया. लुका सुवांजल अध्याय 3. तो लोकाच्या सोम्यांनी ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणाय लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक दिवं, जेवंक जाय परतें आसलोय तशेंच करूं. थोडे सुंकागार स्नान घेवंक आयले आनी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय. ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात. थोडे शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, कोणी मनशाक जुलूम करिनाकात, कोणाचेर फट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितलें दिसपट ती फोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. समेस्त आमी बसया. देवाच्या उतराचो मोठो नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. जेजू क्रिस्त तें मोगाचें तरी 1 वर्स करेजमांत हांव एक वैयक्तीक रेतीर करच्याक एक जाग्याक वेता. हो जागो बॉम्बे तावनिल्ल्या मुखार नासीक ह्या गांवांत आसा. आनी थंयसर करेजमाच्या सुरवेर वा करेजमाच्या पयलें ह्या जाका खातीर वा धार्मिका खातीरच त्या जाग्यार रेतीर मांडून हाडटात. आनी आदल्या वर्सा म्हज्या वैयक्तीक रेतीरे खातीर 1 हप्त्याच्या रेतीरे खातीर हांव थंयसर पावल्लो. आनी थंयसर त्या रेतीर दिवचो एक याजक, तरणाटो याजक त्या संस्थेचो निर्देशक तो. आनी ताणें रेतीर आरंभ करता आसतना हीं उतरां ताणें आमकां सांगलीं. वॉट इज रेट्रीट? एक रेतीर म्हळ्यार कितें? रेतीर म्हळ्यार 3 रितींनी आमी वा 3 दिश्टेन आमी पळोवचें, वा 3 रितीच्या वा 3 जाग्यांनी आमची दिश्ट आमी घालची. रेतीर म्हळ्यार 3 जाग्यांनी आमची दिश्ट आमी घालची. कसले खंयचे हे 3 जागे? एक, टू लूक अप, टू लूक विदीन आनी टू लूक अरावंड. वयर पळोवचें, म्हजे भितरच पळोवचें आनी म्हज्या बोवारी पळोवचें. टू लूक अप, टू लूक विदीन आनी टू लूक अरावंड. ह्या 3 जाग्यांनी दिश्ट घालचें प्रयत्न करता आसतना 3 रितीची चिंतपां आमकां मेळटात. आनी ह्या मरिफात
एक बरी रेतीर केल्लो वा देवाच्या मोगाचो अनुभव आमच्या जिवितांत जाता. ह्या उतरां मरिफात ताणें ही रेतीर आमकां आरंभ केल्ली. फाटल्या दिसांनी वा फाटल्या दिसाची वाचपां वा देवाच्या उतराचो नियाळ आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार आमकां हिंस चिंताप आमचे मुखार येता. फाटले 4 आयतार आमी आचरण केले क्रिस्ताच्या येण्याचे 4 आयतार आनी 4 आयताराची वाचपां मात्र न्ही हप्त्या मदलीं वाचपां सगळीं आमकां हेंच 3 चिंतपां आमचे मुखार दवरचें प्रयत्न करतात. टू लूक अप, टू लूक विदीन, टू लूक अरावंड. वयर पळोवचें, आमकांच पळोवचें, आमच्या बोवार पळोवचें प्रयत्न. टू लूक अप, वयर कित्याक पळय जाय, वयर कितें आसा. सर्गाक दीस लावचे प्रयत्न, वयर दीस लावचे प्रयत्न. आनी ह्या वयर दीस लावप्यांत आमकां एक विशेशता पळोवंक येता गे आनी तें जावन आसा आमी देवाक पळोवचे प्रयत्न. पवित्रपणांतय आमचे दीस लावचे प्रयत्न. होलिनेस, टू लूक एट द होलिनेस, टू लूक एट गॉड, देवाक पळोवचे प्रयत्न हांगासर चलता. क्रिस्तियनाचो काळ क्रिस्ताच्या येण्याक लागशिल्ली तयारी करचो मनीस ताच्या जिवितांत देवातय पळोवचे प्रयत्न करता. क्रुसाक पळोवचे प्रयत्न करता, आल्तारीक पळोवचे प्रयत्न करता. कित्याक जिविताक नवो बरवसो, नवो उजवाड, नवी वाट, नवी दिशा आमकां मेळचो जागो जावन आसा हो वयलो जागो, हो वयलो जागो. देखून जेजूची उतरां आमी उगडासा काडयेत. तुमच्यो तकल्यो उबारन धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमच्यो तकल्यो उबारन धरा, वयर पळया कित्याक वयर पळयतना देवाची महिमा प्रगट जाल्ली आमकां दिसून येता. आनी देखून आज आमी वयर पळोवंक जाय, सक्रामेंताक पळोवंक जाय, आल्तारीक पळोवंक जाय. कित्याक जो सवांजेल अध्याय 3 वळ 16 हें फेस्त आमी आचरण करूंक आयतीं जावन आसा. देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताच्या पुताक ताणें आमकां दिलो, ताच्या पुताक ताणें आमकां दिलो, तो वयर आसा. देवाच्या मोगाचें फेस्त, देवाचो मोग आमकां हांगासर वयर दिसून येवचो. टू लूक अप, देखून आमी वयर पळोवंक जाय. कित्याक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो मोग, ती काकळट, ते आशिर्वाद आमकां मेळचे वयर थावन. दुसरो दिश्ट वा दुसरी दिश्ट जावन आसा आमकांच आमी पळोवचें प्रयत्न. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार क्रिस्ताच्या येण्याक लागशिल्ली तयारी करची आमी आमच्या जिवितांत आमकांच आमी पळोवचें प्रयत्न करूंक आसा. आमकांच आमी पळोवचें प्रयत्न. हर एका दिसा सकाळींचे उठोवन आमी आरश्या मुखार रावता. आमकांच आमी आमच्या मुखामळ पळोवचें प्रयत्न. पूण तें बायलें स्वरूप मात्र. पूण आमकांच पळोवचें प्रयत्न म्हळ्यार कितें? आमकांच पळोवचें प्रयत्न म्हळ्यार आमच्या जिविताचेर एक नदर घालचें प्रयत्न. टू लूक इन टू द कोर ऑफ आवर लायफ. जेजूच्या येण्याक आयती रावंक जाय म्हणलें चिंताप घेवन आमकांच आमी हो संदेश आमच्या काळजा मनान जिरोवचें प्रयत्न. आनी देखून आयचे आतां आमी आयकल्लें वाचप स्थानीक जुवांव विविध वर्गाच्या लोकांक तांच्या जिवितांत आंतरीक रितीन पळोवच्याक सवाल करता. जाप म्हणलें बरें दिता. स्थानीक जुवां लागीं आयिल्ल्या लोकांन विचारलें आमी कितें करी जाय म्हण तो म्हणटाय. वॉट शूड वी डू? ह्या क्रिस्तियनाच्या काळार जेजू लागीं आमी तेंच मागोन आसा तुज्या येण्याक आयती जावच्या खातीर. वॉट शूड वी डू? आमी कितें करी जाय? स्थानीक जुवांव जेजू क्रिस्त हर एक वाचपा आमकां आमी कितें करी जाय म्हणून आमकां सांगतात. आमचें मेळ्ळेंपण वळखुवचें, आमची अस्कतकाय वळखुवचें प्रयत्न आनी ह्या मरिफात क्रिस्ताच्या येण्याक लागशिल्ली तयारी करचें प्रयत्न आमकां चलता. जो सवंजेले अध्याय 3 आनी थंयसर आमकां अध्याय 3 वळ 4 इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलीं 3 उतरां स्थानीक जुवांव ताच्या परगट लोकांक थंयसर सांगचे प्रयत्न करता. सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. दोंगर पर्वत तकसून हाडटले, वांगटे तंगटे रस्ते नीट जातले, कर्कट वाटो सफाय जातलो आनी ह्या मरिफात देवाचें काकळट वा देवाची सोडवण मनशाकोळ देखतलें.
जेजूच्या काळार आसलेल्या राय आनी पुरो आसले तवळच्या काळार आनी राई तांच्या परजेची भेट करूंक येतात म्हणटा आसतना थंयसर आसले ते अधिकारी सगळे त्या रायान पयन करूंक आसची वाट सगळी सुरगार आयताले. बरें मारकर रायाचे पयन सुलाबायेन जावं जाय, ताच्या पयनात कितें अडकळ जायना जो म्हणल्या खातीर बरी वाट तयार करताले. आनी तेच परी टू लूक विदीन म्हळ्यार अशेंच आमच्या जिविताचे कर्कट वाटो सफाई करचे प्रयत्न देवाचो देवाची काकुळट ताचो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करचे प्रयत्न. आनी तिसरें जावन आसा टू लूक अरावंड, आमचो बोवार पळोवचे प्रयत्न. कित्याक आमचे बोवार पळय जाय? ह्या बोवारी जेजूचे हजारपण आमी दिवयेत, जेजूचे हजारपण आमी पळोवयेत. म्हज्या बोवारी कितें आसा? म्हज्या बोवारी आमी हर एकल्यांनी देवाचो मोग वांटचे प्रयत्न करूंक जाता. जेजू ह्या संवसाराक देवाचो मोग, ताची काकुळट, ताची दयाळाई दाखोवंक आयिल्लो. देवाची बोगसाणे, देवाची काकुळ, देवाचो मोग. आनी सगळें पवित्र पुस्तक आमकां हिंस चिंतना आमकां सांगता ताणें वांटलेलो मोग, ताणें दिल्लें तें बोगसाणें, ताणें दाखयली ती दयाळायेची करणी ताच्या बोवारी आसलेल्यांक. आनी देखून हारी हारीनी लोक ताचे जरशें आयलो, कित्याक तें व्यक्तित्व तांकां पासंदायेचें जालें. देखून मोगाच्या इश्टानो, क्रिस्ताच्या येण्याक लागशिल्ली तयाराय करच्या हांवें आनी तुवें आमच्या बोवारी तो मोग आमी वांटूंक आसा, ती दयाळाय आमी दाखोवंक आसा. कुस्वार मात्र वांटल्यार पावना, केक मात्र वांटल्यार पावना. बगार तो मोग आमी वांटचे प्रयत्न करूंक जाय. आनी तो मोग आमच्या दयाळायेच्या करण्यांनी टू लूक अरावंड. बोवारा कितें आसा, शेजारा कितें आसा, आमी खंयसर खंयच्या जाग्यार वेता त्या बोवारी आसच्या लोकांक तो देवाचो मोग वांटची हातेरां आमी जावंक आसा. आनी हें जावन आसा तिसरी दिस्त आमच्या जिवितांत आमी दवरूंक जाय आसची. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज आमी सोम्याच्या पांयांतळी पावल्या, ह्या पुणशेतांत आमी पावल्या. सोम्याच्या येण्याक आमी लागशिल्ली थोड्याच घंट्याची आनी वेळ आसचो. सोम्याच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना हे 3 दिश्टे वा 3 जागे आमच्या जिवितांत पळोवचे प्रयत्न. न्ही केवळ आज, बगर हर एका दिसा म्हणलें बरें. टू लूक अप, टू लूक विदीन, टू लूक अरावंड. वयर पळय, तुकाच पळय, तुज्या बोवार पळय. आनी ह्या मरिफात क्रिस्ताच्या येण्याक लागशिल्ली तयारी करूंक आनी त्या क्रिस्ताक तुज्या जिवितांत निसावन स्वागत करूंक तुका आदाराचें जातलें. ह्या आराधना वेळार तोच सोमी आमचे सांगात आसचो हे दिशेन आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादांनी भरून दी, बेसावांनी भरून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. आमेन. सर्व आमी एक घडी भर दिपी घालया. आज आमी विशेष करून ह्या आराधना वेळी पिडेस्त भाऊ भयणी खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसा. ह्या आराधना वेळार विशेष तेसावां प्रत्येक करून पिडेस्त भाऊ भयणींची तेसावां, सगळ्यात आमची वैयक्तीक तेसावां प्रत्येक करून बऱ्या भलायकेच्या तेसावां खातीर ह्या घडी आमी मागोवन आसा. देव जावन आसा दैवीक वयस मते वासोवांजला 9 आमकां त्या दोगा कुरड्यांक जेजून दिश्ट दिल्ले घडीत आमी वाचता. ते कुरडे आसले तेणे मार्गार आनी जेजू पाशार जाता म्हूण तांकां खबर मेळ्ळी. कोणा तावन की तांणी आयकल्लें जेजू गूण करता, जेजू दिश्ट दिता, जेजू बरें करता म्हणून. आनी देखून ते सोदून गेले आनी तांणी व्हडल्यान बोब मारली, दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर, दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर. विनवणेचे मागणे, गरजेचे मागणे, भलायकेचे मागणे तांणी मागल्ले आनी तांच्या बावडताक लागून जेजून तांकां दिश्ट दिली. मोगाच्या इश्टानो, आज त्याच सोम्याचो सांगात आमी सोदून आयल्या. प्रत्येक करून ह्या घडये एक घडी बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया. विविध व्यक्तींनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. प्रत्येक करून कॅन्सर पिडे वरवीं जायतो लोक कश्टून निराश जाल्लेले आमी पळयता. ह्या मारेकार पिडे वरवीं जायत्या लोकांचे जिवीत कश्टांचे जाला. आर्थीक रितीची सोलवणी तांकां जाल्या. भलायकेचे
आदार ती मागण्या मुखांतर मागोंक तांणी आमच्या लागीं सांगला. सांगतच पद्रापान सुरवेर सांगले मिसावेळी ह्या वेळार ह्या वातावरणाक लागून विविध लोक ताप शेळ कोंकली अशें ल्हान ल्हान पिडे वरवीं कश्टून आसा. ह्या घडये सुमयाचो आदार ह्या घडये आमी मागून घेवया. ही गीत आमी गावंक मुखार सरता आसतना ते करून बोवाडतान सुमयाच्या पांयांतळी आमी येवया. सुमया लागीं आमी मागया, सुमया आमची काकुळट कर, सुमया आमकां आदार दी, सुमया आमकां बऱ्या भलायकेन भर. पवित्र तेलान आमकां मागता आसतना सुमया तुजें स्पर्श तूं आमकां दी. तूं जावन आसाय आमचो दैवीक वयस, तूं जावन आसाय आमचो मोकर सदैव. ह्या घडये सुमया सगळें सांडून हांव तुजे सरशी आयला, त्या बावडतान हांव आयला, त्या पातयेनेन हांव आयला. तूं म्हजो आदार दितलोय, तूं म्हजो हात सांडसोनाय, तूं म्हजीं दुखां पुसतलोय, म्हज्या पिडेस्त कुडीक सुशेग दितलोय. त्याच बावडतान सुमया हांव तुजे मुखार येता, तुका शरण येता. ह्या तेलांत म्हाकाच ह्या जाक मागता आसतना ह्या तेलांत हांव तुजी सकत आमच्या कुडींत वाळय. आमकां बऱ्या भलायकेन बर म्हण सुमया हांव तुजे लागीं परतून मागता. कुमगाराक आयिल्ले बरी आमी मुखार येवचें. बावडतान सुमये लागीं आमी मागया. तच सुमी आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये बेसावा दिवन दी म्हूण आमचें प्रार्थना सांग. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पोवीक. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पोवीक. संवसारी पळयणार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदरा आमी पावस. संवसारी पळयणार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदरा आमी पावस. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पोवीक. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पोवीक. संवसारांतल्या बरला अंका पातकां वरवीं कुडी जाल्या आमची मान. काळजां मोना जाल्या दारू, माया मोगान आमकां जियेवशीक. मोवाळायेन आमकां बर, दयाळ आमकां कर, जिनी शांती समाधानेन भर. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पोवीक. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पोवीक. आमकां नितळ कर, आमकां पोवीक. समीस आमी दिंबी गेल्या. ह्या रदनाच्या निमाण्या वाट्यार आमी आसा. विविध तेसावा इरादे आमच्या मतींतले कंत कश्ट बेजाराई आटविटे घेवन ह्या पुणशेताक सुमयाच्या पांयांतळी आमी पावल्या. आमकां बुजवण दिवचो जेजू, आमकां समाधान दिवचो जेजू ह्या घडये आमचे सांगात आसा.
बवडतान आनी कलतेपणान आमची मागणी आमचे ते सामा ह्या घडये सोम्या मुखार आमी दवरूंक आमकां समय ती करया. उगडास काडया आमी आमच्या सुकुटमा आसूं, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या आसूं. मगळा जेजू आमचे कुटुंबां तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या हर एका बरेपणान सो आमी उगडास काडटा सोम्या तुका आमी आराधन करता. ह्या घडये सोम्या आमच्या कुटुंबाक तुज्या पांयां तळी समर्पण करता आसतना आमचे सांगाता तूं राव, आमच्या कुटुंबांत तूं राव. कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक सोम्या तुज्या आशिर्वाद आनी बेसांवांनी तूं बर. आमच्या कुटुंबांत बऱ्या भलायकेचें वारें वाळोवन दी. आमच्या कुटुंबांत तशें उणेपण, अस्कतकाय, मसूर द्वेशाची बगनां, रागाची बगनां, मोसराची बगनां पयस जावन दी. आमच्या कुटुंबांनी सोडदडो माया मोग वाडोवन दी. तूं ह्या संवसाराक येताना हाडून येताय तें समाधान, शांती, दादोसकाय सगळें आमच्या कुटुंबांत वस्ती जावन दी म्हणून ह्या घडये सोम्या तुजो आदार आमी आशेता. आधार आमकां तूं सोम्या जिने, आधार आमकां तूं सोम्या, आधार आमकां तूं सोम्या जिने, आधार आमकां तूं सोम्या. मागे आमी ह्या घडये प्रत्येक करून पिडेस्त भाव भयणी खातीर आराधना वेळी प्रत्येक करून मगळा जेजू हर एका पिडेस्ताक आमच्या लागीं मागोंक सांगलेल्या हर एका व्यक्तीक, मारेकार पिडे वरवीं कश्ट नासच्या लोकां खातीर, ह्या पिडे वरवीं कंगल जाल्ल्या हर एका व्यक्तीक हांगासर ह्या देव तेंपलांत ह्या पुणशेतांत तुजो आदार सुद्रेवच्या हर एका भक्तिकांक तुजे लागीं मागोन आसात, माध्यमा मरिफात वांटो घेवन आसात, कोणाक हांगासर येवंक जावना, हर एका व्यक्तीक सोम्या हर एका पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता. तूं जावन आसाय दैवीक वैज सोम्या, आमची दुखां पोच पदे करून बऱ्या भलायकेचें देणें आमकां हर एकल्यांक दी. आमच्या पिडेस्त कुडींत तूं वस्ती कर. तुजें पवित्र रगत आमच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी. आमचे गायी थांबय, आमची दूख उणी कर. प्रत्येक करून सोम्या ऑपरेशन जावंक आसच्या ह्या जाग भावाक तूं आशिर्वादीत कर. ताच्या बऱ्या भलायके खातीर ह्या घडये प्रत्येक करून आमी मागता. सांगातास हांगासर देव तेंपलांत त्या पुणशेतांत तुजो आदार सोदून आयिल्ल्या हर एका भक्तिकाक सोम्या तो दैवीक स्पर्श तूं फावो कर. ती मागोन आसात तें बऱ्या भलायकेचें देणें सर्वांक सगळ्या संवसाराक तूं दी म्हणून सोम्या ह्या घडये तुजो आदार आमी आशेता. तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा, तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा. कसाची मोडा मोजे आयल्या वेळा, तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा. सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता. आमच्या भुरग्यां बाळांक, आमची भुरगीं बाळां तुवें आमकां दिल्लें दायज सोम्या. ह्या घडये सोम्या तांकां तुज्या पांयां तळी समर्पण करता आसतना तांचे शिकपा जिवीत, तांचो फुडार तुज्या आशिर्वादांनी सोबय. तांचे सांगाता तूं राव. तांणी पैन करतना, बसार रिक्षार पैन करता आसतना, वाटेर चलोवन वेता आसतना, इस्कॉलांत खेळटाना सोम्या तांकां तूं राखून व्हर, सांबाळून व्हर. प्रत्येक करून सोम्या बऱ्या फुडाराच्या वाटेन पैन करून आसच्या सर्व युवा जनांक तुज्या पांयां तळी आमी हाडटा. प्रत्येक करून ह्या घडये आमी मागता कामाच्या सोदनेर आसच्या सर्व युवा जनां
गांवांत तशें परगांवांत जायत्या जणांनी बरें काम मेळच्या खातीर मागा म्हणून आमचे लागीं मागोंक सांगलेलें आसा. ह्या हर एका युवा जनाक सोम्या तुज्या पांयतळी समर्पण करता. तांकां तूं बरो फुडार फावो कर. प्रत्येक करून सोम्या सांगताच बरी सैरीक मेळच्या खातीर आमचे लागीं जायत्या जणांनी मागोंक सांगलेलें आसा. तांकांय तांची ते सवा सोम्या तुज्या पांयतळी समर्पण करता. आशिर्वादीत कर. प्रत्येक करून तांच्या जिवितांत एक बरो सांगातीन तांकां तूं फावो कर. आणि सांगताच सुमगळा जेजू ह्या घडये विशेष करून आमकां नाना रितीच्या वडण्या वरवीं मादक द्रव्यांक आनी इतर संगतीक वलब्ध नासच्या कश्ट नासच्या सर्व युवा जनांक भुरग्यांक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर. ह्या मारेकार संगतींतले तांकां भायर काड. तुजे थंय विश्वासी रावोंक तूं तांचो खरो संतोश म्हणले तांणी मानून घेवं. तांचे जिवीत सोम्या शेगुणांनी जियोंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर म्हूण ह्या घडये सोम्या तुजो सांगात तुजो आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. तूं म्हजो इस्मोगासो हये गजे म्हाका पावसो तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. ह्या घडये सोम्या मागता आमी आमचेच खातीर. तुज्या पांयतळी आमी दिंब्यांनी आसा मोगाळा जेजू. आमकां हर एकल्यांक तूं पळयोन आसाय. आमची वैयक्तीक ते सामां घेवन आमी तुजे मुखार आयल्या. जावं पुरो ते आर्थीक रितीचे संकश्ट आसूंक पुरो वावर आसो आदार आसूंक पुरो नाना रितीची ते सामां आसात. सबार पटीन जायते प्रयत्न केल्यार आमकां आमचे ते सामां पंथाक पावतात. आमचें काम पंथाक पावतात ना. कश्टा वयर कश्ट आमच्या जिवितांत रेवड घालून आसात. कितले प्रयत्न केल्यार आमी आशिल्ले आमकां मेळटेच ना. कसले निराशीपणान आमचें जिवीत आसा. सोलवणेंत आमचें जिवीत आसा. आमची दुकां बरादीक खांद कुरीस घेवन बेजारायची काळजां घेवन सोम्या ह्या घडये तुज्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या. आशिव तुजो सांगात तुजो मोग तुजें सांगातपण मोगाळा जेजू. ह्या घडये ही आमची वैयक्तीक ते सामां सोम्या तुज्या पांयतळी आमी समर्पण करता. ह्या आमच्या ते सामां तूं स्पंदन कर. तूं आमचो जेजू मोग करचो आमकां सांगात दिवचो. कडी जावन तूं आमकां आदार दितलोय. आमची दुकां पुसतलोय. आमकां सांगात दितलोय. आमचो हात धरून चलयतलोय. आमचे बावळे धरून उखलतलोय म्हणले पातयेनी आमकां आसा. त्या बावार्थान सोम्या आमची वैयक्तीक ते सवां तुजे मुखार आमी दवरता. आमकां हर एकल्यांक गरज आसो तो आदार ती कृपा ती बेसांवां ह्या घडये सोम्या आमचेर दराळ मापान वत म्हण आमी तुजे लागीं मागता. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. सर्व आमचे हात आमी उखलया. सोम्या मुखार आमकां समी समर्पण करया. सोम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयती जाता आसतना सगळे आमचे ते सामां इरादे सोम्या मुखार आमी समर्पण कर म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाळा जेजू तुजे मुखार आमी आयल्या. तुजो सांगात सोदून आमी आयल्या. आमकां सोम्या जेजू आशिर्वादीत कर. आमकां सोमेस्तांक ह्या रादानांत भाग घेतले आमकां सोमेस्तांक सोम्या तुजें समाधान दोस्काय आमकां दी. पिडे शिरेंतले आमकां सुटका दी. मोतेक समाधान फावो कर. कुटुंबांत समाधान फावो कर. आमची ते सवां तूं
स्वीकार कर तू आमचो देव आनी धनी सोमिया आमचे सगळे ते समा तुझे मुखार समर्पिल्ली तू आमकां आशीर्वादीत करताय तू आमकां गजांक पावताय म्हणल्यार बावडतान आमी समर्पण केल्यात तू आमकां आदार दी आशीर्वाद दी बेसावानी भर तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां धाड मत एक समाधान कुडे एक भलायकी वावरांत आदार आनी सरितीच्या बरेपणान तू आमकां बर म्हण मागता हालेलुया 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 सोम्याची बेसावां घेवंक आमी आयती करया मान करूया पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्यो रिती आदर्या सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्या हरसिता तुका Spirita sama sami navarta Amen येसुमिया जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सुरवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेता निराश करताय ससनाच्या ससना Amen मोगाचेनो उबे रावया आमी संगवेच्या या जेवणाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया प्रत्येक जावन आयचे दिसा हे जेवण वदकसून दिल्ल्या जीवन पिंटो शाहजो आनी कुटामो रिया डिसोजा मॅक्सिम सुनील डिसोजा वलेरियन मेवीस डिसोजा तांचे खातीर तशेंच हे जेवण आज आमचे खातीर तयार केल्लें मनेस्टीन सुनीता डिसोजा आनी ताच्या सांगात्यांनी तशेंच आमच्या घरची वावुराडी तांणी कुमो केल्या ह्या सगळ्यांचेर देवाची बेसांव मागया देव तांकां दराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी कुरपे बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आयचो उरतो दीस तुवें आमकां दिलोय तुज्या पुताच्या जल्माच्या फेस्ताक लक्षिल्ल्यान तयार करच्या ह्या घडये तुवें आमकां सांगात हाडलें तुज्या पुताचो मोग भोगोवंक आमकां अवकाश कर दिल्लोय तुवें दिल्ल्या सकड आत्मीक बरेपणा खातीर दादोसपणा खातीर आमी तुका अर्घ दिता तुजो उपकार आमी आटयता बाबा आज प्रत्येक जावन आमी जेवंक वेता आसतना आमच्या मुखार अशा जेवणाचे तुझे आशिर्वाद आहोत हे जेवण तो पवित्र कर हे जेवण आज आमकां वदकसून कुमो केल्ल्या ह्या भाव भयणीचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुझे आशिर्वाद आहोत तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांट्यांनी तांकां प्रतिबल दी तांच्या सांगात रावन तांची जिवीत सोलोवन व्हर हे जेवण तयार केल्ल्या हर एकल्यांचेर वावर केल्ल्यांचेर तुजी बेसांव तांकांय तूं सदांच राख आनी सांबाळ तांच्या जिवितांत दादोसपण तांकां दी हे जेवण आमी सेवूंत आसतना कुडीक भलायकी दी आत्मीक गठाय दी आमी हर एकल्यानी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी लागीं वेताना तो आत्मीक संतोश भोगूंक तुज्या पुतान आमकां दिल्लें तें बरेंपण एकामेकाक वांटून घेवंक आनी आमी एक बरें जिवीत जिवंक करपा दी हे जेवण आमी सेवूंत आसतना ह्या संवसारांत जेवण नासतना कोस्टोंच्या भावनाचो उडास करता बऱ्या मनाच्या मनशा मारिपाक तांकां एक जेवणाची करपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन मोगाचें तुमकां सुमेस्तांक
एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमचो उपकार आठयता आज आयिल्ल्याक आनी तशेंच जेजूच्या जल्माचें बागी नातालां फेस्त मागता तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तसो जेजू बाळोक जेजू दराळ आशिर्वादां वचून दी ताणें ह्या संवसाराक हाडिल्ली शांती समाधान संतोश तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हर एकल्याच्या कुटुंबांत वस्ती करून दी ताचें येणें ताचें फेस्त तुमकां सगळ्यांक बऱ्या भलायकेचें समृद्धीचें जावं दी म्हणून हांव आशेतां परत तुमकां सगळ्यांक बाब रोशनाक बाब वलेरियान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूंक तशेंच म्युजीक गायन वाजयल्लें आमच्या बाबा विलियमाकी देव मॅक्सिमाकी देव बरें करूंक गावूंक कुमो केल्ल्या हांगासर कांतारा घालूंक कुमो केल्ल्या हर एकल्यांचो उपकार भरता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडया. मोगाळ पुता सोवे हांव पर मोरी आशिर्वादी आमकां. यवाणी